नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा जिल्ह्याच परमळो हे कार्यक्रमांतूं आज हांगा सोयरी म्हणून आयले आसाची कुमटांतले एक सान गांव कोडकणी थंगचे विलास रत्नाकर क्षत्रिय. नमस्कार. तुमका स्वागत. थँक्यू. तर हांणी एक फिल्म डायरेक्टर तर तांगेले एक सानसो परिचय हांव करून दिता आणि त्यानंतर आमी तांगे बद्दल तांगे प्रोफेशना बद्दल तांगेले उलोवया. कोडकणीचे अनिला आणि रत्नाकर नाईक हांगेले हे सुपुत्र किस्मत, सलग, लव, मधवे इत्यादी हे कन्नड चित्रपटाचे त्यांनी असिस्टंट डायरेक्टर, को डायरेक्टर म्हणून काम केले. 2 वेब सिरीज डायरेक्ट केल्याची, जॉली बॅचलर्स आणि एक्का राजा राणी. कलर्स कन्नडा अनुबंध हो एपिसोड त्यांनी डायरेक्ट केला. प्रजावाणी अवॉर्ड शो 2022 हे त्यांनी डायरेक्ट केला. आणि सर्वांत अभिमानाचो आनंदाचो विषय म्हळ्यार कोंकणी चित्रपट अस्मिताय हे त्यांनी स्वतः डायरेक्ट केले. आता तांगेले की उलोवनू आम्ही तांगेले बद्दल जास्त गुर्त करून घेऊया. तुमकां अनेक पण स्वागत. नमस्कार. थँक्यू. तर तुमचे शिक्षण इंजिनियरिंग, तुम्ही ते चित्रपट क्षेत्रांत कशी गेले? म्हणून म्हाका हांव पयलीं दोन रायटिंग आशिल्लें म्हणून ल्हान आशिल्लें दोनूची. थोडे ते विजय कर्नाटकांत लवलविके म्हण एक संडे एक हें येत आशिल्लें चिन्नरा कशी म्हाका करेक्ट नांव उडगासना तेन तोटू रायटिंग हें करता आशिल्लो सनसनी स्टोरीज. कडेन इंजिनियरिंग गेलेले थांगा म्हणून मागेल सर्कल म्हाजे फ्रेंड सर्कल कशें ती फिल्म इंट्रस्टेड आशिल्ले. थांगा हांव स्टोरी पुरा बरयत आशिल्लो. स्टोरी तुची कसले अपग्रेडेड म्हणून म्हाका नेम बी जावक आशिल्ले. आतां रायटिंगात तितले नेम ना न्हय म्हणून सो हांव म्हाका नेम जावका म्हाका रायटिंग कोत आसा हिंत कल हांव नेक्स्ट लेवल थिंक करत म्हण तावळा म्हाका डायरेक्शन फिल्मा फिल्डा वयर इंट्रस्ट आयले. हांव कॉलेजात आसतना शॉर्ट फिल्म्स करलो. शिवमोगा JNNC कॉलेजात आसतना 3 शॉर्ट फिल्म करलो. इंजिनियरिंग शिकत असताना बी तुमका हे विषयांत आसक्ती आशिल्ली? वय वय मॅडम. थांगा म्हण इंजिनियरिंग गेले नंतर म्हाका आसक्ती जास्ती जाली. थांगा 3 शॉर्ट फिल्म केलो. कडे एक शॉर्ट फिल्म म्हाका अवॉर्ड येयले, कॉलेजात अवॉर्ड येयले आणि थांग जिल्हा मठात बी अवॉर्ड येयले. तेज्या नंतर आनी बेन प्रोत्साहन मेळ्ळे. कसले ताक बरो प्रतिसाद आयला रे उमेद वाढता. बरोबर. तुम्ही हे फिल्डांत आयले. आता एक खंचकी कन्नड चित्रपटांत तुम्ही सान रोल बी केला आणि तो अगदी फेमस झाला म्हणून ऐकले. तेजे बद्दल एक थोडं सांगा. ते म्हणून ऍक्च्युली हांव करची न्हू जाल्ले. हांवें आनी दुनिया विजय सर मेळून सलगाचे स्क्रिप्ट बरयतात. ते एक सीन अशी सलग म्हणून वय सलग फिल्मांत ऍक्ट केलेलो हांव. ऍक्च्युली हांव ते फिल्माक असोसिएट डायरेक्टर जावन काम करलो आणि रायटिंग बी करेलो, स्क्रीन प्ले रायटिंग. ते स्क्रीन प्ले टायमार ते एक सीन म्हणून एक कॉमेडी सीन ऍड करी अशें दिसले म्हणून ते टायमार म्हणून फिल्म हाय टेम्पर वयतो आशिल्ले. सो तशान एक फन ऍड जाला आनी लोकांक बी खुशी जाता म्हणून तांकां आमी ते एक सीन ऍड करले. तांकां कशें जालें आमी सुमार लोकां सोदले म्हणून ते ऍक्च्युली ते कॅरेक्टर एक गे कॅरेक्टर. आमी सुमार लोकां सोदले कोण मेळूना. ती कडेन तो दुनिया विजय सर्कल म्हणून म्हाका नीने मावडो म्हण सांगले. ते कडेन हांव 1-2 निमिष थिंक करलो. कडेन ऍक्टिंग न्हय करया म्हणून ते करलो. ते एक रिलीज जाले एक 30 days म्हाका म्हणानी सम भोंवच्या जालें ना बेंगलोरात. मेळ्ळे लोक सेल्फी घेत आशिल्ले. आता वापस आता भीमा रिलीज जाला. आता वापस ते आनी ट्रोल जाता आसा वापस आता 3-4 दिवसांनी. भीमांत ना म्हळ्यार सलगा आणि भीमा एको जॉनरा फिल्म. ते सीन तावळ तितले हेवी हायप जालेले ते वापस आता ट्रोल करतो आसा ते सीन. आम्ही पळोवका पडले पळयले ना. हांव आयकल्ले ताच्या वयल्यान हांव तुमकां हाजी विचारलें. तशी आता फिल्मा भरशी तुम्ही वेब सिरीज बी केल्या कन्नड. तर ते फिल्माचे आणि तांत फरक कसले ते वेब सिरीज? वेब सिरीज म्हणानी आता एक फिल्मांचे इतले कंटेंट रपता ज्याला आम्ही ते एक एपिसोड वाईज डिवाइड करून रपतात.
आता फिल्मांत आम्ही 2 डिवाइड करून रपतात, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ इंटरवल नेक्स्ट. वेब सिरीजात आमकां इतले एपिसोड जाऊ का म्हण सांगून रपतात तेमी. ते एपिसोडाक सेम स्टोरी लाईन ते पुरा सेम म्हणून कशी जॉग स्टोरी लाईन हे करत प्रति एपिसोडाक एक डिवाइड करतो. एपिसोड थोडे जाल्यानंतर स्टोरी बी चेंज जात की ना ते तेका एन्थॉलॉजी म्हणतात, म्हणून सब सेपरेट एपिसोड म्हणून एक एपिसोडाक ह्याची तुम्ही ते लोकांले रिएक्शन पळोवन बी एपिसोड जाता उरतात नाही त्यानंतर की एकोपटी रेकॉर्ड ना आम्ही एकोपटी शूट करतात. फर्स्टाकू स्क्रिप्ट कर ना एकोपटी शूट करतात 6 एपिसोड ते टाइप असे. तो एक अनुभव बेगीन होड उरता म्हाका दिसता चित्रपटाक की ते बेगीन लेंथ जास्त रपता. म्हणून हांव केलेले फर्स्ट वेब सिरीजाचे एक एपिसोड 18 मिनिट्स आशिल्ले पर एपिसोड, ते 6 एपिसोडाचे सिरीज आले. नेक्स्ट आनी करेले 28 मिनिट्स आशिल्ले पर एपिसोड. सो ते फिल्माकिंत लेंथ जास्ती रपता. आता आमगेले तुम्ही हा तावडी सांगले कुमठाचे कोडकणी गावचे म्हणून, ते कोडकणीचे तुमका गुत्त आसा निसर्गरम्य वातावरण, ते व्हाळू हे ते, तर केन्ना थंय शूटिंग करकाश तुमका केन्ना इच्छा जाल्या काय? म्हणून पयली दोन म्हाका एक आशे आसा म्हणून आमगेल गांवांत पुरा शूटिंग करका म्हणून तेक बी एक स्टोरी रेडी करून दवरला. आमगेल गांवचे बॅकड्रॉपात जावचे असले कथ हे. आता सध्या अस्मिता फिल्मांत आम्ही एक दिवस शूटिंग केले कोडकणीत. म्हणून आमकां थोडे इन्सर्ट मॉन्टेजस जावक आशिल्ले, म्हणून रोडाचे ट्रॅव्हलिंग शॉट आशिल्ले, मंगळूरच्यान गोवा वयचे ट्रॅव्हल शॉट आशिल्ले. तांक मध्ये मध्ये आमी थोडे चीट करचे जाता, म्हणून फुल हायवे शूट करचे जायना. तावळ आमी आमगेल कोडकणी गांवांत आमी शूट केले एक दिवस. तर अस्मिता एक तुमगेले अभिमानाचे ते म्हणजे तुम्ही स्वतः डायरेक्ट केले कोंकणीचे मूवी आणि ते चित्रपटाचे हांव अशी वाजयले की ग्राफिक्स भारी बरे जाला. एक हिंदी मूवीक समज जावची तशी म्हण, तर ते तुम्ही कशी स्पेशल ट्रेनिंग घेतली की कसं केलं? नाही म्हणून ते ग्राफिक्स करिलो दुसरो, म्हणून हांव तेका आयडिया सांगिल्ले म्हणून आमकां हे टाइप ग्राफिक्स जावका म्हणून आमी तितलं बजेट अफोर्ड करचे सिच्युएशन ना आशिल्ले. म्हणून सेट पुरा घालून ते 16th सेंचुरीत पुरा सेट करूंक आमकां कॉस्ट जास्ती येता. तशें आमी थोडे म्हणून एक 4-5 हट तशी क्रिएट करून तेजी बॅकड्रॉपाक पुरा VFX करू सांगले ह्याची टाइप रपका. एडवाइस आणि तांगेले काम. तर आतापर्यंत तुमगेल प्रवासान तो अनेक लोक म्हळ्या फिल्म इंडस्ट्री म्हणा, तर तांतुले कसले अनुभव सांगचे तशे आसले हांगा? फिल्मांचे म्हणून राशी टाइप अनुभव आसा, अशी केट्टा अनुभव बी आसा, खुशी अनुभव बी आसा. खुशीचे बी सांगित तुम्ही हांगा? खुशीचे अनुभव म्हणून आता रिसेंट म्हणून आमी अस्मिताय आमी फुल ते प्रोजेक्ट करिले एरिक ओझारियो सरा खातीर. म्हणून ते गेले एम आशिल्ले ते फिल्म करका म्हणून. म्हाका म्हणून फर्स्ट हाफ जालेले प्रिमियर शो टायमार राशी भंय आशिल्ले, म्हणून लोक कशे एक्सेप्ट करतात ही कलगी म्हणून. ते ब्रिज सिनेमा आशिल्ले पुरा कमर्शियल बी न्हू, पुरा क्लास सिनेमा बी तो, ते दोनाचे मध्य आशिल्ले. सो बेगीन भंय आशिल्ले कशी एक्सेप्ट करतात ही कलगी म्हणून. सेकंड हाफ जालेले एक 10-15 लोक म्हाका हग करले ती सर सक्कत आगे सिनेमा म्हणले कडे. आणि एरिक सर बी तो बी म्हाका हग करून ते दोळ्यांतल्यान उदक येयले. सो त्याची तुमका एक पावती रिसिप्ट ते बरे जाल्या म्हणून. ते मोमेंट म्हणून मागे लास्ट मोमेंट तांकां म्हाका ते उडगास रपता ते. आता आमगेले जनरेशन नवीन जनरेशनाक फिल्म इंडस्ट्रीच मस्त एक नमुने अट्रॅक्शन होता. ताचे खातीर तांणी तू येवचे पयले कसं तयारी उरका मनाची जावं फायनान्शियल कसं तू सांगताना? हांव आतां ही जनरेशन फिल्मा इंट्रस्ट आशिल्लो का सांगचे कोची तुम्ही फिल्मा यूज किंता पयले तुमगेले एक सेटल्ड इनकम म्हणे कंग येया. म्हणून स्टार्टिंग फिल्मान कोणाक दूध दिनात, हांगा नेम जाल्याशी दूध येता. नाव बसोवन नाव बसोवन घेवका
कडे नंतर दूध देता आणि ते फिल्म कोर्स ते पुरा करतात ते करलं तरी तिथलं काही यूज ना. मेन तुम्ही सेटात कल काम करता ती त्याची मेन डायरेक्शन म्हणून मॅडम मॅन मॅनेजमेंट. आता एक 100-150 लोक रपतात शॉर्ट उठलो कोण जगजान ही कळत युट्यूब पळून ते पळून शॉर्ट अँगल स्टोरी कोण जगजान करत त्याला एक 100 लोकाले 100 माइंडसेट रपता ते माइंडसेट प्रति दिवस आम्ही टॅकल करत होता त्याची मेन. आता नॅवी लोक आहेत तो लोकांक मेन कले म्हणून तुम्ही फायनान्शियल एक बॅकअप दवरून घ्या आयदर खल तर एक बिझनेस सेटअप करून घ्या तुम तेंतन फिक्स्ड इन्कम येवचेशी रपता तुम्ही भितर आयले भितर तुमका इन्कम सोर्स अशी जॉबा म्हण की नाही. म्हाकाची इन्कम म्हाका फर्स्ट इन्कम मेळलेले हांव फिल्म इंडस्ट्री जॉईन जावन 4 वर्सानंतर. ते हांव करील तप्प नेक्स्ट येतालो कोण करनाका. पण तुमका ते वच कल्यागूत नाशिल्ले अशें जाता ना. हांव कल थिंक करलो मे बी एक 6 महिने 7 महिने तितले रपतले त्याच्या नंतर म्हाका रायटिंग गोत आसा दूध येतले म्हणून ते थॉटार आशिल्लो त्यानंतर आमी लेखील जायना. एक समोर विचार कर न्हू ताजे एक हे करून आनी मुखार वचपाचें एक फिल्म आनी म्हाका दिसता ते आमकां दाखोवचे 3 तासाचे पण ताका म्हाका दिसता 3 महिन्या की चड बी काम करचें पडटा न्ही. म्हणून एक फिल्माची एक डायरेक्टर ऑलमोस्ट एक 6 महिन्यादन एक 8 महिने मिनिमम रपताच मॅडम ते कामान बिझी उरता. स्टार्टिंग स्क्रिप्टादन शूटिंग एडिटिंग रिलीज अप टू रिलीज तांकां मिनिमम 6 महिन्यांतूच जाणू जाता. आणि तुमकां फॅमिली बॅकग्राऊंड ना तांतू फिल्मांतू तुमगेले बापाय एक जॉब करता मनुष्य तुमकां ते आनीक बेगीन टफ जालो उरका. तर आतां पळया हे अस्मिताय हे कशी मेळ्ळें तुमकां कोंकणी मुवी डायरेक्ट करच्याक कशी मेळ्ळें. हे मुवी म्हणून हांव फॅमिली पॅक म्हणून एक फिल्माक को डायरेक्टर जावन काम केल्लो म्हणून पुनीत राजकुमार सर प्रोडक्शन फिल्म ते डायरेक्टराक माणसोबान टिमांतन अप्रोच केले म्हणून कोण तरी कोंकणी गोत आशिल्ले डायरेक्टर आसात की इंडस्ट्रीतून म्हणून तो तिमी म्हाका रेफर केले. म्हाका रेफर करून हांव वचून मीट जालो माणसोबान टीम कुठला काकू तिमका मागेल थॉट लायक जाले सो तशी प्रोसेस कंटिन्यू जाली. आणि हांव आयकलें की ते तुमगेल मातृभाशेची फिल्म ताका लोकां कडच्यान किंवा तुमगेल बाकी गुर्त अशे लोकां कडच्यान रिस्पॉन्स कशी तिका होन्नावरांत हांव 2 वीक्स रिलीज जाले ते टायमार हांव म्हणून थंग थिएटर लोकां कडेन उरलेले कले म्हणून ಕಾಂತಾರ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಓಡದ್ದು अस्मिताय. हांव बी खंय की 100 दिवस पूर्ण केले कोंकणी चित्रपटान पहिले पंता म्हणून वाचिल्यावर जाल्ले. म्हाका एक खुशी कल म्हणून मागेल डायरेक्शनाची फिल्म कोंकणीत एक बेंचमार्क अशी आसात सध्या. तर आता हात नंतर आणि मस्तीतलं मुखार तुमगेले आसा प्रवास आता खंयचे प्रोजेक्ट्स घेतले आसा की तुम्ही. आता म्हणून कन्नडाचे एक मातुकते जातो आसा ऑलमोस्ट फायनल जाला चित्रपट फिल्मची म्हणून अस्मिताय अशी ना स्टोरी लाईन ना ते म्हणून पक्का कमर्शियल म्हणून मास फिल्मची तुमका एक थोडे तांतून इन्कम काढतो. आता म्हणून फर्स्टाक डायरेक्टर म्हणून एक नेम सेटअप जावका म्हणून एक कमर्शियली हिट जावकाच म्हणून सो तशी न्हू आता डिसेंबरांत स्टार्ट करया म्हणून शूटिंग. तेज्या बरशी एक मल्याळम फिल्म बी डिस्कशनार आसा. तुमका कळत मल्याळम म्हणून हांव शिकतो आसा म्हणून मागेल स्टोरी लाईन ते प्रोड्युसर इश्ट जाले. तुम्ही स्टोरी बरयल्ली. वय मागेले स्टोरी आता कन्नडा फिल्मा बी मागेले स्टोरी डायरेक्टरान स्टोरी बरोवची अशी उरत की ना ते म्हणून आता कन्नडात सिच्युएशन तशी जाला म्हणून म्हणून हांगा स्टोरी रायटर्स म्हणून तितले बारीक कमी लोक आशिल्ले तिमी स्टोरी रायटिंग म्हण कोण ते प्रोफेशन ज्यान घेतो नात कन्नडात कलेक्ट म्हणून तिमी पेमेंट दिनात करेक्ट. सो तशी जान पूरा डायरेक्टर स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग डायरेक्शन पूरा डायरेक्टर करके जाता.
अस्मिता या स्टोरी स्टोरी एरिक सर आले, स्क्रीन प्ले जॉयल पिरेरा, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ते बरी डायरेक्शन मात्र मग गेले. आता तुम्ही ते प्रजावाणी अवॉर्ड शो केले, कलर्स टीव्ही केले, हे चित्रपट आणि वेब सिरीज की विंगड त्याचे अनुभव कसे? म्हणान ऍक्च्युली म्हाका टीव्ही तितलं लाईक जे ना काम करच्या कल्याक मग तेमगेले एक फिक्स्ड पॅटर्न रपता मॅडम, तेची पॅटर्नानी शूट करक जाता. पण थंय पेमेंट हा ते थंय पेमेंट करेक्ट रपता. हांगा फिल्मांत म्हणा आमका दिसाई एक दुसरे सीन रपता, ते आर्टिस्ट आता ते इमोशन काढचे म्हणा दिसाई आम्ही बी शिकता ते आमक बी नेवे अशी काम रपता. बट टीव्ही तर ते फिक्स्ड तेमगेले एक फिक्स रपता तशी आम्ही शूट करक जाता. पण ते नवीन शिकतल्या का ते बरेच एक 2 दिवस ते काम इष्ट जाता, कडे रे फायनान्शियल हेजी खातीर करक जाता. ते सोडून आमक फिल्मूची इष्ट. आता ते तुम्ही तावळी सांग सलगा तान तू काम केलंय ते सर्वांक आवडले, अगदी दिडीर नाही पहिले दन ते ठरील नाशिले. नंतर खंयचे मुवीन तो अशी काम कर का म्हणून मन आस की आता करका म्हण बी आसा जलानी आता मागेले ओन डायरेक्शन जालेल खातीर म्हाका वापस असोसिएट जान म्हळ्यार ते डी प्रमोट अशी जाता. सो तशें आता मागेले डायरेक्शन कंटिन्यू कर वचा म्हणून तशी म्हळ्यार आशी आसा. म्हळ्यार आतां मागेले ऍक्च्युली म्हाजे गुरु दुनिया विजय सर, हांव फर्स्ट काम केले तिमगेल बरशी. सो तिमगेल फिल्माक काम करचे ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून हांव 100% करनू करता. आता ते भीमा फिल्माक आपेल्ले म्हाका को डायरेक्टर जान, बट कले म्हणून मागेल ही अस्मिता हे प्रोसेसर आशिल्ले. सो तशें हांव काम करून दुनिया विजय सलगाचे तांगेल्या पहिले तुम्ही मुवीज काम केलं तर तांगेल भेट कशी झाली तुमका? तिमगेल भेटी म्हणून तिमका एकलो म्हणून सिक्किलो सिनेमा पॅशन आशिल्लो एकलो झाड जावक आशिल्लो म्हणून तो स्पेसिफिक जान कल्पकडे पळयता म्हणून आता पयलीं जाले पिक्चरात सिक्कन जाले लोक कुठे येत आशिल्ले. आता म्हणून पिक्चरात बी नॉलेज जावकाची. सो तशें तेगेले डायरेक्शन आशिल्ले खातीर तो एकलो म्हणून नेवो एकलो चाड्याक सोदतो आशिल्लो म्हणून अशी फिल्मा बग बी इंटरेस्ट आसून तेजी बग बी नॉलेज आसून एज्युकेशन बी आशिल्लो. ते मागीर फ्रेंड आल थ्रू म्हाका कॉन्टॅक्ट जाले तिमका, मागेल काम बी इश्ट जाले. सो तशें आमी 3 वर्ष काम करले. तांणी तुम कॉन्टॅक्ट केले ना? म्हणून तिमी मागेल फ्रेंडाक सांगिल्ले, मागेल फ्रेंड म्हाका सांगलो, हांव वचून तिमका भेटी जालो. एको भेटीक तिमका म्हणून वाइब मॅच जाले. सो तशें कंटिन्यू जाले. आता हे तुम्ही करच्या सूर करून कितले वर्ष झाली साधारण? हांव 2018 मागेले इंजिनियरिंग पास आउट जालो. इंजिनियरिंग जाल्लेले हांव खंय काम करूना म्हणून IT मागीर कंप्युटर सायन्स इंजिनियरिंग तेजेल्ले खंय काम करूना, डायरेक्ट इंडस्ट्री डायरेक्ट तिमगेल पटीक केले. जाव अशी तुमगेले हे इंडस्ट्रींतले काम बरे बरे जावो, काम चड चड मेळो, आमकां बरे बरे पळोवचे मेळो. हांगा तुमगेले थोडे फोटोज आसाची ते स्क्रीनार दाखयता, ते खंयचे संदर्भारी म्हणून सांगा. हे आमगेले अस्मिता फिल्माचे 100 डेज फंक्शनाचे ते टायमारचे खंय मंगळूरांत? हय मंगळूर भारत सिनेमा आसात. हे बी तेची 100 डेज फंक्शन कितले 1 वर्षा मागशीचे ना? सप्टेंबर 15 रिलीज जाल्ले आमगेले. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी डिसेंबर 23 बरोबर. हे बी त्याची त्या पिक्चराक 100 डेज जाल्ले तावडे हांव तुमकां सांगेन. फर्स्ट कोंकणी फिल्म 100 डेज थिएटरांत जाल्ले. जाव मागीर एक कसो तरी विशेष आसने ताका. हे म्हणून अस्मिताचे लक्ष्मण शिरोडी पै म्हणे कॅरेक्टर आशिल्ले, ते कॅरेक्टराचे एक्सप्रेशन्स म्हणून शूट केल्या नंतर वापस आम्ही प्लेबॅक पळयतात. ते प्लेबॅक पळयचे टायमार सपोज तुमकां मना गेल ना जाल्यार आनी परत वापस 1 मोर. हे बेंगलोरांत कर्नाटका स्टेट सायन्स अकॅडमीचे
तिमी एक सेमिनार आपेल्ले खंयचे विषय फिल्म मेकिंग वयर तिमी प्रति 20 डेसाक एक कॉन्सेप्ट वयर एक वार सेमिनार अशी हे करतात तावळ म्हाका फिल्म मेकिंग वयर सेमिनाराक आपेल्ले ते टायमाचे फोटो गोवा अंत अस्मिता रिलीज जाले फॅमिली पॅक फिल्मांचे लास्ट डे ऑफ शूट फॅमिली पॅक हे कन्नड फिल्म वय कन्नड फिल्म रिलीज जाली की वय अमेझॉन प्राइम म्हणतात अच्छा ते पुनीत राजकुमार सर प्रोड्यूस करेल हे मागेले वेब सिरीज टाइमार मेकिंग फोटो म्हणून ते शॉर्ट पळयत आसता ते प्रत्येक शॉर्ट केल्यानंतर पळोवचे वय ते हे सलगा टाइमाचे फोटो ते एक फाइट सिक्वेन्स टाइमार तिमी दोगलो प्रोड्युसर्स ह्यो दुनिया विजय तिमी दोगलो प्रोड्युसर्स फिल्मांचे आमगेल कुमटांत घर घर कोंकणी म्हण एक इव्हेंट जाल्ले तावळा म्हाका एक सन्मान करिल्ले हांव पळयला हे सलगा टाइमाचे फोटो हे ते जाग स्मशान मॅडम बनशंकरी स्मशान ते स्मशानात आम्ही शूट करताना तो आमका सीन एक्सप्लेन करतो तसल पुरे स्टुडियोन बी करता नाही की म्हणाने आम्ही काम शिकील कशी म्हणा बेन रिअलिस्टिक जास्ती हे करतात म्हणून आता स्टुडिओ ते फील आहे ना रिअल फील आहे ना आम्ही ते शूट करताना कले आमगेल एक दोन बॉडी ऑलरेडी बर्न जातो आशिल्ले ते हिकात आम्ही शूट करिले दिताची परमिशन दिता पोस्टमॉर्टम रूम साइड बी शूटिंग करला सलग आमको पळोवका लेगी भंय दिसता शूटिंग करका लेगी तर हे तुमगेल जर्नी हे ऐकून खुशी झाली एक सान गाव आसा ना तुम्ही एक शिक्षण घेऊन हे फिल्म इंडस्ट्रीत आयले आता हे तुम्ही तावळे एक सान प्रमाणात सांगले पण एक विशेष आणि सर्व आमगेले नवीन जनरेशनाक एक संदेश म्हणून कसले दिता की फिल्म इंडस्ट्री म्हणून नाही बाकी कसले आता खंय कामाक गेले रे थोडं व्यसन उरपाचे ताजे सान कशी आहे तुम्ही यंग जनरेशनाक कसं सांगता एम एक करेक्ट दवरून गेल्यान मॅडम आम्ही ते एम मागशानीची आम्ही ट्राय करतो रबलन जाता फर्स्टाक ट्राय जायना सेकंड ट्रायक जायना ज्याला जालना म्हणून ते सोडचे ना त्याची फाट पेशन्स मेन एक ना एक दिवस जानू जाता आणि एज्युकेशन भारी इम्पॉर्टंट आता प्रति एकला खंयचे फील्ड आवचो आता आमगेल फील्डा बी पहिले एज्युकेशन जाव का म्हणना आशिल्लें जाल्यार आतां बी म्हणाने आमगेल फील्डाचे एज्युकेशन सोड भाईलचे म्हणा नॉर्मल अकॅडमिक्स बी इम्पॉर्टंट नाही आणि आता उठू ही डिजिटल हे त्या योजना देखून एज्युकेशन जाऊ का तुम्ही म्हणल्यार पहिले तर तितले आवश्यक ना आशिल्ले तशी आशिल्ली मशीनरी म्हणून आता सिलेबसांत ते एज्युकेशन आहे आम्ही स्कूलाक गेला न्ही एकलो मनुष्य कशी रबता ते टीचर शिकयता ते मेन इम्पॉर्टंट सो एज्युकेशन मस्ट अँड शुड उठला काकू तेज्या पाटीक एक फिक्स्ड गोल म्हण एक दवरून गेला तेज्या पाटी आम्ही फोकस करतो रबल्यान एक ना एक दिवस जानू जाता तुमगेले आजी उलोवन भारी खुशी जाली आमगेल वीक्षकांक बी खुशी जालो उरतलो आयकून तुमगेलो अनुभव बेगीन विंगड क्षेत्र ते उठलो पूर्णाच फिल्म तर तुमकां अशी काम मेळत उरो मुखार तुमगेले अशी आनी नवीन नवीन मुवीज येवन आमकां पळोवच्या मेळो ही सदिच्छा व्यक्त करता आणि तुमके धन्यवाद आमगेल वीक्षकांक बी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद